साक्रामेंट जोडून जिविताची सांगाती जाता. मोगान कासारी जिवीत सारूंक देवाचो आशिर्वाद मागता. कुटुंब तो फळादीक जावूंक सगळ्यान व्हड देणें खाशेता. सुपुल्या भुरग्या उदेशी घरा भोंवूंक फुलून येता. 10 तारीख ती जुलयाची खबर सगळ्यांक मेवली व्हडली. फेर्नांडीस फामिलीन फावो जालो बाळूक बेसावांनी. ऑस्टीन बाबा संवसारांत आयलो काळजा सगळ्यांची दाद असली. वेलेंकनी सायबिणीच्या माकड्यांनी सपनां सगळ्यांची पुरी जाली. ऑस्टीन बाबा कांयसेक वरोस भरतात म्हूण आमी दादोस्तात. सदांच तुका गोपान खेळूंक फामील तुजी संतोस्ता. मामा सिया तुजी पळय उमेदीन ती मुरकटा. दाराचोन तुजो उर्बेन आनी मोगान तुका पळयता. सेंट क्रिस्टिफर इगोर्जेन बाप्तिस्टून क्रिस्ताचो तूं साक्षीदार जालो. गडपा एंजलो गडमा मेलिटा वाचूंक तुका आपणायलो. ग्रॅनी लिबान नानी मारियान तुका पुरबायन केळयलो. ग्रॅंडपा आल्बर्ट आनी आगोस्तिनो स्वर्गांत बेसावांनी बोल्लो. आयज दीस चोडा दोबाच्यांचो डबल सेलेब्रेशन ह्या घरान. ऑस्टीन बाबा जल्मांत आयलो दाडाच्याच जल्मा दिसा. दाडाच्याच भाशेन तूं जावूंक सगळीं आमी आवडेता. बाबा आनी दाडा तुज्या सगळीं आमी पोरबी दिता. बरी भलायकी आनी सावध आमी आयज सगळीं एकवटान मागता. ऑस्टीन बाबा तूं किन्यान बरो अशी आमी सगळीं प्रार्थना. सैऱ्या धैर्य आनी इश्टा मित्र मोगाच्या फुलांनी तुका भरता. बरो शिकोन तूं व्हड मनीस जाव ही आमची सगळ्यांची सपनां. हॅपी बर्थडे म्हणून आनी केक पावट सगळीं आमी आयज तुका विश करता.